माझो भाव हेज्या नावाचेर आमी प्रॉपर्टी बुक केल्ली आणि तो एक एजंट म्हूण आसलो परब म्हणून तेणे आमकां शुभांगी फट्टेक मेळोन दिले आणि शुभांगी फट्टेन आमी सगळे उलयले बी आणि तेणे आमकां सांगले आत्ताच बुक करा नाजाल्यार फाल्यां वयतले हे प्लॉट मेळचे ना तुमकां म्हणपाक लागले. आमी हावजींग बोर्डाचे म्हणपाक लागले. सो आमी तेच्या घरा वचून 1 लाख कॅश आणि 5 लाख चॅक दिलो ताका. आणि मागीर म्हणपाक आणि रिया नार्वेकर बी आसा म्हणून आमकां कोणूच कांयच खबर नासली. मागीर आमकां चॅक जसो ट्रान्सफर तो रिया नार्वेकराचेर जालो आणि मागीर आमी आसली उगी 3 म्हयन्यान आमकां ते सगळे जातले म्हणून तुमच्या नांवार प्रॉपर्टी जातली म्हणून आमकां प्रॉपर्टी सुद्दां दाखयली उपासनगर. जाय जाल्यार हांव येवन तुमकां थंय दाखयता आमकां खंयची प्रॉपर्टी दाखयली ती. आणि मागीर आमी आसा 3 म्हयने जाले मागीर 1 वर्स जाले जातले करून आमकां थंयच दवरला. आणि मागीर म्हणपाक लागली सडनली हे ना हे चिटींग म्हणपाक लागली ही शुभांगी फट्टे चिटींग म्हणपाक लागली. आणि मागीर काय जावचें ना तुमकां आतां पयशे रिटर्न दिता म्हणपाक लागली. मागीर काय फॉर्म बी आमकां आसा म्हाज्या कडेन फॉर्म बी आमकां 5 लाख भरला म्हणून फॉर्म बी एक दिल्ले कॅन्सलेशन फॉर्म बी आमी भरून दिल्ले ऑफिसान. हांगाच खंय ऑफिस आहा समिना शेकाचे कोणाचे ते ऑफिसाक थंय आमी फॉर्म सुद्दां भरून दिल्ले. मागीर आतां 3 वर्सां जायत येयली आणि आमकां अजुनूय पयशे मेळोंक ना. आमचे थोडे आमकां शुभांगीन फट्टेन थोडे आमकां पयशे दिल्ले आसा आणि चॅक दिता आणि चॅक ती घालूं नाका आज घालूं नाका फाल्यां घालूं नाका पयशे ना मागीर घाल म्हणून सांगता. आणि आतां आमकां एक चॅक दिल्लो आहा तो आतां 15 तारखेर एंड जातलो तोय तेणे घालूं नाका म्हणपाक लागली. तूं बँक डिटेल आमकां ट्रान्सफर कर म्हणपाक लागली. तुमकां आपूण पयशे ट्रान्सफर करता ही कालचीच गजाल. अजुनूय ते आमकां पयशे आमकां ते कितें ट्रान्सफर केला ते पावूंक ना. आणि मागीर आतां आमी पुलीस कंप्लेन सुद्दां हांगा हे पुलीस स्टेशनान दिल्ली आसा. एक आमचो एकलो पुलीस हांगा हेल्प करी आसलो आमकां आशिश नायक म्हणून ओके तो गेला ती बायल केन्ना शबिना नायक केन्नाच मेळना. अनफॉर्च्युनेटली ती बायल ताका वेळना दिसली म्हणून ताणें ताका विचारलें बाबा तूं लोकांचे पयशे केन्ना आपलो फोन कित्याक उबारना कित्याक येना तूं पुलीस स्टेशनार विचारलें म्हणून म्हाका हांसूंक येता. तेजे वयल्यान तेजे FIR फायल केल्या. आनी वन पर्सन तुळशीदास पवार म्हणून तेणे येवन तांकां हे चोरांक घेवन प्रेस घेतला. तो ते हांसपाचें कशें दिसता. हांव कितें म्हणटा ते तुळशीदास पवाराक सांग पयलीं कोण कितें बॅकग्रावंड पयलीं फायंड आउट कर. प्रेस कोणाक घेवन जालें बॅकग्रावंड पयलीं फायंड आउट कर ती कोण आहा ती कितें आहा ते रिवील द फॅक्ट अँड देन टेक द प्रेस. मागीर ते आशिश नायकाचेर ते कितें एलिगेशन घातला पळय ते मागीर तुमी सांगा एक्चुअली खरो आहा की ना ते सांगूंक सोदी आपल्याला. तुमच्या आपूण कितें करतलें तुमच्या नांवार केस फायल करतले असो आमकां स्टेटमेंट एका सुद्दां डायरेक्ट मेळला आपूण जीव दितल्यान तुमच्या उडी मारता आणि गॉल्फास अशें धमकी सगळ्यांक दिता की तेजेर आनी कितें एलिगेशन घालपाचें ना सगळ्यांनी. त्यांचो व्हडलो ग्रुप हा तुका दिसता त्यांचो व्हडलो ग्रुप आहा आनी डॅम शुअर आतां पर्यंत आमी 4 जाणांची नांवां सांगला तांकां हाडा पुलीस स्टेशन करा इन्व्हेस्टिगेशन आनी मागीर कितले ग्रुप आहा पळय डॅम शुअर तांचो व्हडलो ग्रुप आहा. नोव्हेंबर 2019 म्हाका सडनली कॉल येयलो अमर फट्टे म्हणून तो ही वर्क्स एज अ मॅनेजर इन VPK बँक. सडनली म्हाका ताणें फोन केलो अभी हावजींग बोर्ड कॉलनीन फ्लॅट्स आहा विकपाचे आपणेनूच घेतला तूं इंट्रस्टेड आहा म्हणलो. आनी जाल्यार ओके फायन हांव इंट्रस्टेड आहा म्हणून सांगा तुका 2 दीस येवन देंवता. 2 दिसान ताणें म्हाका फोन केलो बँकेन आपयलो बँकेन ते बायलेक आपयलो. बायलेच्या फुड्यान म्हणलो ही ती बायल डिलींग करता म्हणला. आयज जाल्यार तूं हेचेर ट्रस्ट करता. हय आपूण ट्रस्ट करता कित्याक हेणे पयलीं खूब फ्लॅट्स दिलेले आहा म्हणलो आपणेनूच तेजे कडच्यान बूक केला म्हणलो. हांवें सांगलें ताका अमर पळय हांव हे बायलेक वळखना कोण ती न्यूली बायल आसलेली आनी अमर म्हाजो फ्रेंड आसलेलो तो मॅनेजर म्हणून VPK बँकेन. अमरान सांगलें तुजे विश्वासाचेर हांव ताका पयशे दिता. मागीर अमर म्हणलो 3 लाख ताका पयलीं दिवंक पडटले मागीर 3 म्हयन्यान सगळे बुकींग आतां सगळे प्रोसेस जाताना तुका बॅलन्स अमावंट दिवंक पडटलें म्हणून. जाल्यार बरें अमर म्हणून सांगलें 3 लाख म्हाजे कडेन आतां दिवपाक मेळपाना सो 1.5 लाख पयलीं तुका दिता. 1.5 लाख मागीर ताका नोव्हेंबरान 17 तारखेक 1.5 लाख चॅक दिलो अमराक ब्लँक चॅक दिला. अमरान तिजें नांव घातलें आनी चॅक तो क्लियर करून घेतलो. आनी 15 दिसांनी अमरान म्हाका परतून फोन केलो ते शबिनान पयशे मागला म्हणलो आनी बॅलन्स 1.5 लाख जाल्यार म्हाजे कडेन पयशे ना हांव फ्रेंडा कडच्यान मागून तुका दिता म्हणून सांगलें. फ्रेंडा कडच्यान तेजो अकावंट नंबर तेजो अकावंट नंबर घेतलो आनी NFT ताका ट्रान्सफर केलो फ्रेंडा कडून. मागीर कोवीड येयलें एक वर्स अशेंच गेलें ओके अंडरस्टँड कोवीड येयलें म्हणून आमी ओगी रावले. मागीर परतून ताका विचारलें अमर ते कितें जालें शबिनाक फोन केला शबिना ते कितें जालें ना जावपाचें म्हणून.
आनी हीच आमकां आश्वासनां परतून सगळे हे लोकांक सगळ्यांक दितात जातले अशें ना की दिना म्हणून अशें ना जातलेच म्हणटा परतून आतां म्हाका आतां हांव तिचे कडच्यान मागपाक जाला आतां म्हाका 8 म्हयने जाला अमराक हांवें परतून हांगा पुलीस कंप्लेंट केली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर हांवें हांगा पुलीस कंप्लेंट केली अमरच्या नांवार आनी शबिनाच्या नांवार अमराक हांगा आपयलो आमचे PSN सपनील सरान आपयलो आनी तेणें सांगलें कितें करता तूं अमरान एक्सेप्ट केलं त्या टायमार सपनील साहेबान आनी वन ऑफ माय फ्रेंड वॉज देर तेजे फुड्यान एक्सेप्ट केलं ओके थोडे कितें पयशे आपल्या कडेन आहा न्ही ते आपूण 20 दिसांनी एका दिता बट म्हाजे पयशे दिता म्हणलो ते फ्रेंडाचे पयशे ती रियाना नार्वेकारा कडच्यान घे म्हणलो आपूण हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणलो सपनील सरूय आसलो म्हाजो फ्रेंडूय आसलो फिटनस ते 20 दिसांनी ताका फोन केलो तो म्हणलो अवी आपल्या कडेन जावपा ना म्हणलो हांव कितें म्हणटा तुजे कडेन जायना तुवें एक्सेप्ट कित्याक केलें दितलो म्हणून हेतून तूं कल्प्रेट म्हणून तूं एक्सेप्ट करीता न्ही मागीर अशें म्हणना की कितें आपूण आनी तेजे कडेन कांय डील नासलेलें म्हणून आतां हांव कितें म्हणटा आमी आतां सगळे जाणां जमा सगळ्यांक आतां 5 लाख 3 लाख 5 लाख ओके एटलिस्ट तेंची एक गँग आसतली हांगा एक गँग सगळ्यांक आपे इन्व्हेस्टिगेशन करा कित्याक आयज आमकां त्रास जालो फुडें लोकांक त्रास जावंक जायना सगळ्यांक आपे सगळे ग्रूप आपे तेंचो 101% म्हणटा तेंचो ग्रूप आहा हांगा आज आमी दोग जाणांचें नांव दिलां हांव अमर फट्टेचें नांव दिता आनी शबिना शेखाचें आनी रिया नार्वेकर तेंचे म्हाका तो शबिना शेख आनी अमर लागता आनी हेंका कोण निया नार्वेकर आनी कोण आनी शुभांगी फट्टे 4 जाणां पयलीं आपया इन्व्हेस्टिगेशन करा ग्रूप आपया तेंचो आनी मागीर कितें आमकां त्रास जाल्लोच आहा तांकां दुसऱ्यांक मागीर लोकांक दुसऱ्यांक त्रास जावंक जायना हें सांगूंक सोदता हांव मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची हे आयज हांगा जे लोक जमल्या पळय तांकां सारके म्हणजे एकदम अशी ट्रीट केला म्हणजे जशे भुरग्यांक आमी चॉकलेट दाखोवन फटयता पळय ते टायप केला तांकां हावजींग बोर्डान फ्लॅट दिता म्हणून एका मनशान तांकां सांगलें आनी आतां ते फ्लॅटूय ना आनी ते बाबडे अशे त्रासान पडल्या तेंच्यांनी कोणी बायलेचे गोल्ड बँकेन दवरला कोणी सोयऱ्यां कडल्यान पयशे अशे हे केल्या उधार घेतले इंट्रस्टान पयशे काडले आतां तो इंट्रस्ट पे करतले आनी भाड्यान कशे रावतले ते रेंट दिवपाकूय तेंच्या कडेन ना आनी ते इंट्रस्ट पे करपाकूच ना आनी ते इतके सामके अशे त्रासान पडल्या आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची अशी आमी आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर PIक सांगता की ह्या तो मनीस कोण आसा पळय तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन शबिना शेख आनी रियाना आनी असे ते लोक आसा आनी तांकां तेंच्यांनी चेक दिल्या आतां रिफंड म्हणून चेक दिल्या बट ते चेक जेन्ना ते बँकेन वयता पळय तेन्ना तो सांगता तांकां आयज घाल फाल्यां घाल अशें तांकां चीट करता पूण ते चेक घातले जाल्यार बावन्स बी जाता सो चेक बावन्स जाता जाल्यार हेजेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आसली आनी तेवूय जावंक ना आनी मेन म्हणजे ते लोक आमचे आतां पळय हावजींग बोर्डान फ्लॅट मेळटा ह्या आशेचेर आसले सो ते फ्लॅटूय ना आनी तांकां रावता ते घरूय ना थोड्यांनी आपले रूम आसलेले ते विकले थोड्यांनी प्रॉपर्टी विकली आनी थंय पयशे इन्वेस्ट केले अशें ते म्हणजे सामकेच त्रासान पडलेले आसात सो हेजेर कोणी तरी फुडें सरून एक्शन घेवची कोणाचे 3 कोणाचे 5 लाख कोणाचे 15 लाख अशें सांगता तुमकां कितें सांगता आतां जेन्ना तुमी म्हाका वयता हे करपाक जायना न्हू फोकस करपाक जायना FIR कोणूच येवंक शकता हांव सुद्दां कोणाचेर एलिगेशन घालपाक शकता पूण ते खरें इन्व्हेस्टिगेशन न्हू आमच्या पुलिसांनी करचें हें म्हाजें मागणें कित्याक वगीत कोण तरी एक निर्दोश तेका बेश्टोच हरेसमेंट केलो हें अशें जावपाक जायना सो आतां हे आमचो गोवा इतको शांत ह्या गोंयान हे देशा गोंयान जर हेजी व्हडली घटना ही घडटा जाल्यार फुडें आमकां खूब डिफिकल्टी जातली इवन आमची जनरेशन येता ते खंयच्या हितून येतले तेंय कळचें ना आमकां सो हे आमच्या गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालून इवन आमच्या CMान हितून लक्ष घालून न्हू हे आमचो लोकांचो जो प्रॉब्लम आसा पळय तो स्टॉप करपाक जाय नाजाल्यार फाल्यां आनीक कोण तरी येतलो आनी अशेंच कितें तरी हें करतलो इजी घेता तेमी सगळे जाण इजी